नमस्कार. आज ही सप्टेंबर 7 आमगे देशान पळयलेले एक महान पत्रकार M.V. कामत हांगेले 101 वर्साचे जयंती. आज ही आमगे स्टुडियोंतू हांगेल विशयार उलोवच्याक आमगे लोटसाची अनेक पत्रकार श्री महेश नायक एक मंगळूर टुडेंतू एग्जिक्युटिव्ह एडिटर जावन मस्त काळ दाखवून काम करता आसा. तशीची तागेले M.V. कामती लोटू तागेले संपर्क कशे जाले म्हणून आमी आयकुया. महेश, केन्ना तूं ताका फस्ट M.V. कामत मामाक फस्ट मेळ्ळलो? M.V. कामत मामाक फस्ट मेळ्ळलो हांव काय 2002 आसका वैयक्तीक जावन मेळ्ळलो. बट तागेले परिचय म्हाका फस्ट तो एक असल मनीस म्हूण कळलेले सादारण 1978 म्हणटना. तेन्ना म्हाका 10 वर्सां. इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया म्हूण एक मॅगझीन आशिल्लें, बारी फेमस, सगळे देशांत तूं पुऱ्या जाणांनी वाजयत. आतां इंडिया टुडे वीक पुऱ्या वाजिनाचे तशी ते इलस्ट्रेटेड वीकली आशिल्ले. टायम्स ऑफ इंडिया तांगेले मॅगझीन ते वारा एक पण तेवचे फॅमिली मॅगझीन म्हूण आशिल्लें. ते एक मॅगझीन आशिल्लें सादारण पुऱ्या जाणांनी वाजयत आसलें. तशी ते 1978 म्हणटना तो ताजे एडिटर जालो. हांव स्कुला घरकडेन आमगेले ते मॅगझीन हाडटा आशिल्ले आनी म्हाका जोर पिशी ते तेन्ना जर्नलिजम पण कोण ते बरयता पुरयत ते एडिटोरियल लिस्ट आसना त्याक पळोवच पिशी आशिल्लें. तेन्ना तूं पळयतना M.V. कामत म्हूण नांव पळयलें म्हाका कोंकणी मनीस एक नॅशनल लेवलार आसता म्हण कळ्ळें. आनी तागेलो फोटो एक पण येत आशिल्लो एडिटोरियल बरयता. आता तुमगेले मंगळूर टुडेन तूं तागेलो तूं संदर्शन केलेलें आनी वाजिल्लें आसा, त्या विशयार थोडे आमकां सांग. सो 90s तूं सादारण मिडिया एक्टीव जाल्ले, कम्युनिकेशन मोबायल पुराय येवन पुराय कळचें सुरू जालें. तेन्ना म्हाका कळ्ळें तो मणिपालान तूं ते मणिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन म्हूण आसा थंय गेस्ट फॅकल्टी जावन येता. ते चेडूआंक पुराय जर्नलिजमा विशयी शिकोवच्याक तात्ता वेळ येता म्हूण कळ्ळी म्हाका. तेन्ना मँगलोर टुडे म्हूण एक लोकल मॅगझीन स्टार्ट केला इतलेची. आनी आमकां तात्ता वेळ एक मँगलोर रिलेटेड कोणे एक ग्रेट पर्सन आले इंटरव्यू घालचे एक फॉर्मॅट आशिल्लें. 2002 इस्वेन तो येता म्हूण म्हाका कळ्ळी. ते कशें एक मेळा येयली ती थंय फोन करून बुकींग घेतलें तांगेलें एनी टायम यू कम. तो हांव परा ताणें एक डेट दिल्ले 4 घंटे नंतर तूं 3 घंटे नंतर एनी टायम यो. ते मणिपाल इन्स्टिट्यूट हांव क्लास शिकयता आसता जाल्ली कुठले बैशान म्हणालो. तशी तेच हांव मणिपाला वचून तेच बारी बिजी म्हणजे दीस म्हाका बारी उडगास आसा. म्हळ्यार हांव अमिताभ बच्चनाचो एक व्हडलो फॅन. तेच कोड्यालाक फर्स्ट टायम अमिताभ बच्चनान कारकळान ते कसं की प्रोग्राम आशिल्ले ताका येता म्हूण कळ्ळें. तशें सकाळी पाल्यार 5 घंटांकी उठा न्हू थंय ताका तागेले इंटरव्यू काय ना ते अवकाश मेळ्ळी. काल एक दोळ्यान पळोवन त्याला वॉयस आयकूं का तितले ते पळयले. थंयची प्रोग्राम जाता तरी बस दवरून मणिपाला चमकल कारकळा दवरून थंय पावतना हांव 3:30 जाल्ला. तशी मणिपाल इन्स्टिट्यूटाक वचून पळयतना स्टुडंट्स आलो बसून कॅज्युअली उलयत आसा. तांकां बारी एक फ्रिडम तांणी लागीं राबून पळय बारी मोगारी उलयत आसा. तांणी अंकल आले उलयले एक मास्टर बरी उलयले बरी. तशें तांणी कॅज्युअली उलयत आशिल्लें. हांव येयल पळोवन न्हू तूं आयलो तशें जाल्यार जाल्ली क्लास जाल्या वील सी टुमॉरो म्हूण तांगेले कन्क्लूड केलें ताणें. आनी मिगेलो भायर आयलो. कडेरी तो म्हणलो हांगा दाखून हें क्लोज जेवट टायम मेल हॉटला रूम म्हाका मागीर आनी एक प्रोग्राम म्हाका वचचें आसा तशें हॉटला वचन म्हणालो. कोण की ताका एक ड्रॉप करून येयलो तेन्ना स्टुडंट कडे काणी कशें म्हणटा तो बायकार बसच्याक रेडी आसा तितले व्हडलो मनीस. तेन्ना ताका प्रायस सादारण 80 चिलर जालें. स्टुडंट आलो बायकार बसून तो हॉटला रूमा डेली ट्रीप घेता आशिल्ली दिसता, हिचिंग हे रायड म्हणटा. कडे तो ताका स्टुडंटा म्हणाला आज तुगेलो बायकार येवचें जायना म्हाका म्हगेले गेस्ट आसा एक कारपेट येवन म्हणा. कडे मारुती कार आयले आमी मातशी बसून घाली वी हॉटला चमकल्याची. तेचे वाटेर एकदां अशी कॅज्युअल उलयलो तूं खंय दाखून येयलो कसो रे पुरो. मागीर हांव म्हणलें अमिताभ बच्चनालो इंटरव्यू दाखून येयलो माधव म्हणलें. हांव ताका तो आमगेले घरकडेक पण आयलो म्हणून ताजी कशें की एक ताणें हें सांगलें उदाहरण दिलें. मुंबयत म्हगेले घरकडे कशें की विशय कन्सल्टेशन येयलें म्हणटा ते आनी परत म्हणालो. कडेन व्हॅली व्यू हॉटला चमकल्याची. कडे रे ते एक भारी मिगेले एक ताका इंटरव्यू केलो भारी मेमोरेबल इंटरव्यू म्हणून. तसो हांव कोणाकय करनी इंटरव्यू म्हळ्यार एक 10 मिनिट मेले उलयलो धांवलो थंय दाखून बारी बिजी आशिल्लो तो तेस. मागीर रोपास आयले एक 10 मिनिट कंटिन्यू केले नावचें चमकलो. तशी ते एक ओवर ए पिरियड ऑफ 3 hours की रात्री 9 की ते हांव 4 o'clock म्हणलो त्या रुमा पावतना 4:30 जेवण आसता. 4:30 दाखून
रात्री 9 गंटे म्हाका तंते तंते कुडके मेळून ते इंटरव्यू ಒಟ್ಟು केलेले हंगास मेलागी ते या इंटरव्यू ते 3 पेज इंटरव्यू तशी बारी ताण म्हाका रुमा व्हेल्ले आनी बैसा म्हणालो कडे ताका एक विदीन हाफ एन अवर एक खंयची एक तेच मणिपालान ते वर्स अवॉर्ड दितात कोंकणी अचिवर्स ते ते अवॉर्ड दिवचे ओकेजन हो ते स्टेजार बसचे आसत तशी म्हाका ते फंक्शना वचचे आसत तशी तुवें तू न्ही तू बैस हांव एक नांव नेता म्हणाल हांव स्ट्रेंजर ताका मेल कोणूय गुर्तना कळ्ळें युजली कोणूय तितले व्हड मनशी पुराय तागेले प्रायवेट एक्टिविटीज आमगेले अदरा करनात सीधा नांवच्या चमकलो त्या ड्रेसांनी काडले एक लुंगी घाल्ली आनी नांवच्या वचून येवन मागीर निगेले अदराकाची क्वेश्चन निमगितून म्हणालो तो ड्रेस करता आसता एक शॉर्ट्स आनी बनियान घालून भायर आयलो आनी तूं सेम प्रश्न निमगी म्हणाल हांव निमगीत आशिल्लो तो आमी उत्तर दितर दव शर्ट घाल्ले पॅन्ट घाल्ले बेल्ट घाल्ले एक टाई घाल्ले सूट आनी पुराय घालून एक 20 मिनिट्स कित्याक ते ड्रेस करचे आशिल्ले ते फुल्ल टायम गेले उत्तर दितर तो करता चमकलो तशी म्हाका एक तितली क्वेश्चन्स आन्सर मेळ्ळे कडेरी ते फंक्शना वचचें म्हणाल तागेलो ओटू हांव चमकलो ते व्हॅली व्यू हॉलान तूं ते फंक्शन एक 1.5 घंटे आशिल्ले तशी हें फंक्शन जात तरी अपास रूम हांवें कंटिन्यू केलें मागीर ताजे मध्य अपास खंय जेवणा वचून येत म्हूण 10 मिनिट चमकलो तदन तूं मिगेल फ्रुट्स पुराय खावेत तूं म्हणालो ताण तेका वतना हांव पुराय खाल्ले ते बसून कसं करचें तशी तागेले नेचर पळोवन म्हाका मेन तागेलें एक फिलींग कसं भावन येयलें कसं म्हणत तो इज अ व्हेरी ग्रेट मॅन नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलार फेमस बट ताका कांय एक एरोगन्स ना एटिट्यूड ना तुगेले एक उलयतना तुगेले फ्रेंड एक फिलींग येता म्हाका कदन कितें करून गोत्तास बिगेले एक मामुकी आजूकी तसले एक फिलींग येता तूं कोणकी नवोची ताका एक चड रेस्पेक्ट दिवका तुका एक ऑटोमॅटीक रेस्पेक्ट येता तूं मिगेलो म्हूण लेखना तूं एक रेस्पेक्टफुली उलयता बट एट द सेम टायम एक तुगेले एक आत्मीय मनीस तुका भारी फूड दाखोवन एक गुर्त आशिल्लो ओल्ड क्लासमेटांनी आमी मेळटना एक फेमिलियरिटी तसो तो फिलींग दिता इवन स्टुडंट्स लागीं हांव ते पळयलां पुरा जाणांले एक बारी फ्री जावन मन विदाउट कसं न्ही आतां एकल्यान पळोवन भित्ताची ग्रेट मॅन त्या उलयता भित्ताची तो खंय कचक चापतकी म्हणून हो तसल कांय ना आगेले व्हेरी फ्रीली उलयता आय फेल्ट कंप्लिटली फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन कसं न्ही एक ब्लॉक जाल्या वरी कांय नाशिल्लें बारी डावन टू अर्थ हंबल आनी फ्रेश मायंड कसं निमगेले टप्प उत्तर ते आलोचन करून पळय मस्त कडेन इंटरव्यू पुराय करतना प्रश्न निमगी तर आलोचन करून एक वर्ड जोडसून पुराय उलयतना आगेल तशें न्ही निमगेल कुठले टप्पांनी उत्तर आयलें रेडी आन्सर एक बारी क्विक आशिल्लो मायंड फ्रेश आशिल्लें एट द एज ऑफ 80 तर थिंकींग कॅपॅसिटी पुराय क्लियर आशिल्लें उलयतना सो एज अ पत्रकार तो कशी तुका दिसलो M.V. Kamath साधारण 6 डिकेड्स म्हणजे 60 इयर्स म्हणटा ताणें एप्रॉक्सिमेटली जर्नलिजमान स्पेंड केला सो ही हॅड इंटरनॅशनल लेवल ताका एक्सपोजर आशिल्लें वर्ल्ड लिडर्स आलोट पुरे मेळ्ळेले वीच इज अ व्हेरी हाय लेवल ते तितले वच्चे बारीक आसतात आमगेल्या देशांत तसो हाय लेवल जर्नलिस्ट व्हेरी फ्यू तेन्ना पुडली घाला पळय खुशवंत सिंग आशिल्लो तो कुलदीप नायर म्हणून तसो मस्त्यान फ्यू आशिल्ले तंतू ते इन दॅट टॉप गॅलेक्सीन तो इज वन ऑफ द तितली वच्चाक तितले सुलभ ना ते टू रीच दॅट पॉयंट आनी तागेले एप्रोच हांव पळयले प्रकार तो ही हॅज बीन म्हळ्यार एक नॅशनलिस्ट जावन आशिल्लो तो ताकी हांव तागेले निमगील ते तो तेची रायट विंग सिंपथीज आशिल्ले ते मिगेले ह्या इंटरव्यून निमगिला तागेले म्हणलें तूं रायट विंग सिंपथायझर कशें जालो एक्चुअली हांव फस्ट गांधी फॉलोवर आशिल्लो म्हणालो and I was totally opposed to RSS and right wing opposed जावन आशिल्ले but at some point I started seeing their point of view तशें जावन मागीर ते एमर्जन्सी पुराय जावन आसलें मे बी तेन्ना खंय चेंज जावन आसतलें बट जनरली तो एदेची रायट लिनींग म्हणटा आशिल्ले बट एट द सेम टायम तो तागेले बरयतना तरी एफेक्ट जावचो सोण आशिल्लो तागेले पर्सनल व्यूज आसा आयडियोलॉजिकल तागेले ते प्रमोट करचे कांय ना तो तागेले आर्टिकल्स पळयल्यार तो तांकां क्रिटिसायज करूंक रेडी आसा रायट विंग गव्हर्मेंट तेन्ना एक्चुअली हांव ताका इंटरव्यू करतना वाजपेयी गव्हर्मेंट आशिल्लो बट तांकां इंटरव्यून बरयलां हांवें हांकां कांय धैर्य ना तांणी काँग्रेस बी टीम शेजारल्याची तांकां सांगिल्लें तांकां करूं ना तशी तो ओपनली बट ही वॉज व्हेरी क्लोज टू वाजपेयी अद्वानी पुराय ताका फोनार उरलो तितली लिंक आशिल्ली ताका तांणी प्रसार भारती चेअरमॅन तांणी केलो बट ही वॉज विलिंग टू जर्नलिजमांत मेन आसता धैर्य तूं एक धैर्यार तुका बरोवका
फ्रीली इंडिपेंडेंटली बरोवंक म्हणटा तूं कोणालेय प्रभाव नातिले तेदन तूं एक जर्नलिस्ट म्हणत आतां हांव म्हगेले फ्रेंड्सांक फेवर करचे किंवा म्हगेले म्हाका मोग चड आशिल्ल्यांक फेवर करचे तो तांगेले विशयी तो तांकां मेंटली तांकां अलायन जावन आसले री क्रिटिसायज करून रेडी आशिल्लो वेर इट इज रिक्वायर्ड ही वॉज पत्रिका धर्म एक तें फुल्ल फॉलो करता तागेले वैयक्तीक अलायनमेंट ते विंगड आसचे पळय तशें सो मणिपालान तूं येतना तागेले हांगाचे मंगळूर आनी मणिपालाचे एक हें चड जालें म्हळ्यार तागेले सलावळ ताणें येवचे चड सुरू केलें म्हळ्यार ताका कसं जालें म्हळ्यार तागेलें बोंबईचें कॅरियर सादारण एंड जालें म्हळ्यार एक प्रोफेशनल पळय तो 2000 फस्ट 27 वर्सांकी फ्री प्रेस जर्नल म्हूण एक फेमस मुंबयचें एक न्यूजपेपर आशिल्लें थंय ताणें फस्ट जॉयन जालो तो ताका एक्चुअली ताका जर्नलिस्ट जावची आशी नाशिल्ली ताका हांव निमगीतान तो मेल फस्ट गोल आशिल्लें डॉक्टर जावपाक म्हणून डॉक्टर जावन जनसेवा करपाक म्हणून मेल दोनीचे टार्गेट आशिल्लें जर्नलिजम फस्टाच न्हय तशें ताका डॉक्टर जावच्याक एप्लाय करता युनिवर्सिटी ऑफ मेड्रासान तूं 3000 की डोनेशन की कॉस्ट निमगेली ते तांगेले अनुकूल नाशिल्लें तशें तो उपाय नातिले केमिस्ट्री शिकलो मागीर जर्नलिजम वच्चें न्ही एक मुंबईन तूं डाई फॅक्टरी जेस्सोम कसं की ब्रिटीश कंपनी केमिकल डाईज करचे थंय जॉयन जालो म्हळ्यार ते सांबळ चड आशिल्ली 28 रुपये मेळटा आशिल्ले हांगा फ्री प्रेसान तागेलो कोणकी फ्रेंडान आपोवन तुका हांव 16 रुपये दिता जॉयन जाता म्हणाल पिशो म्हाका म्हणाल खंय तशी म्हणला आर यू मॅड म्हण निमगेले तशें ते केमिकल फॅक्टरी जॉयन जालो मागीर कसो जालें म्हण निमगेलो हांव तूं मागीर येदे कारणान हें सोड 16 रुपये जॉयन जालो म्हाका ते जीव ताणता आशिल्लें ते म्हणून तशें थंय वचून फ्री प्रेसा जॉयन जालो थंय तो एडिटोरियल ग्रेडान तो बारी 27 इयर्सारीच विदीन फ्यू मंथ्स ताका एडिटोरियल लेवलार ताका घालो मेन एडिटर की सब एडिटर म्हण म्हाका उडगास बट एडिटोरियल लेवलार ताका तागेलो टॅलंट पळोवन ताका घालें त्यानंतर येदे वर्स नंतर तो इलस्ट्रेटेड टायम्स ऑफ इंडिया ग्रुपा जॉयन जालो ओके मध्ये येदे काळ पीटीआय आशिल्लो पीटीआय म्हळ्यार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ते एक न्यूज एजन्सी ते पेपर न्ही तशें पीटीआय इज ए न्यूज एजन्सी आनी पुराय कडेन न्यूज वट्ट करून बेर विंगड पेपर्सांक वांटूचे तशें तेन्ना तो UN करस्पॉन्डंट युनायटेड नेशन्सा करस्पॉन्डंट न्यूयॉर्काक थंय आशिल्लो तशें ताका फॉरेन एक्सपोजर थंय देखून सुरू जालें त्यानंतर टायम्स ऑफ इंडिया जॉयन जालो मागीर टायम्स ऑफ इंडियान तूं फॉरेन करस्पॉन्डंट जावन वॉशिंग्टन करस्पॉन्डंट म्हणून वॉशिंग्टन आशिल्लो मागीर विंगड विंगड देशांत आशिल्लो जर्मनींत बॉनान तूं मागीर हांगा ब्रुसेल्स मागीर स्विझर्लंडाक आशिल्लो तशी विंगड विंगड देशांत एक 7-8 देशांत लंडनांत आशिल्ली तशें पुराय कडेन फॉरेन करस्पॉन्डंट जावन आशिल्लो तशें ते टायम्स ऑफ इंडिया ते बायली पुराय जावन 5 देश येत तर म्हापशी इलस्ट्रेटेड विकलीन तूं ताका एडिटर घेवन घेतले कुशवंत सिंग ते दोळतो आशिल्लो कुशवंत सिंगान रिटायर जाल्ले कुडले आख्ख एडिटर जावन गेले 3 वर्स तो आशिल्लो कडेन तदनंतर 81 देखून तो रिटायर जालो दिसता मागीर तो कॉलमनिस्ट जावन आयलो कॉलमनिस्ट म्हळ्यार फ्रीलॅन्स घर कडेन बसून तो तेन्ना ऑलरेडी वेल नोन नेम आतां पेपरान ते कॉलमनिस्ट म्हळ्यार एक्सपिरियन्स्ड वेल नोन जर्नलिस्टान तागेलो अभिप्राय दिवच्यो आतां देशा जावची परिस्थितीचे अहवाल विशय काडून एक गव्हर्मेंटान एक पॉलिसी सांगली म्हणले त्या पॉलिसी विमर्श करून तागेलो आर्टिकल बरोवचे जेव जात हॅपनिंग्सा विशीं कशें तागेलो ओपिनियन दिवचे ते कॉलम बरोवचे काम ते 12 पेपराक बरयत आशिल्लो सिंडिकेट कोण पुराय वांटितात युजली फेमस जर्नलिस्टांक ते रिटायर जाता तसले पुराय करता म्हणजे तांगेले नांव आसता तांकां नॉलेज आसता ते पुराय वट्ट करून तांणी ते सिंडिकेट करून पुराय पेपर वचते तशें ताका एक इन्कम मेळटा ताका मंथली फिक्सड एक सेलिब्रिटी लेवल वर्क अशी सुलभाय वर्क न्ही ते 12 पेपराक बरोवचे ताणें कॉलम दिसा 20 की पेपर वाजीत आशिल्लो आय हॅव टू रीड 20 पेपर्स ए डे टू रायट दीस कॉलम तो 20 पेपर घेवन विंगड विंगड तांकां पुराय अभिप्राय मेळटा एकाक पुराय विंगड विंगड आयडियोलॉजी आशिल्ले पेपर पुराय डयत तो चांग वायट कसं नाही म्हणा पुराय वाजून ताका एक फुल्ल एक बिग पिक्चर मेळटा ताजेर तागेलो अभिप्राय करून आर्टिकल बरोवत तशी आनी तागेलें एक भारी वेल ऑर्गनायज्ड सिस्टम आशिल्लें हे पुल्ड आशिल्ले न्यूजपेपर क्लिपिंग्स अगत्य आशिल्ली इम्पॉर्टंट न्यूज पुरो तो फायल करून दवरता ते तागेले रुमान तूं
विंगड विंगड डब्यांतू स्टोर कोण दवरत आशिल्लो म्हळ्यार पाय ताजे विशय कसं नाही ते पाय इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट आयले म्हणले आर्काइव्स हय ते पुरे डीग करून ताका लास्ट 10 वर्सां ताका ट्रॅक रेकॉर्ड मेळटा ते कशी ते बिल्डअप जाल्ले तेन्नाचे गूगल नातील हय तेन्नाचे बट तो मोर ते दोळटे टेक्नॉलॉजी वेर नाशिल्लो टायप कंप्युटर यूज करनाशिल्लो टिल द लास्ट डे टायपरायटर ऑलिवेटी म्हणून एक टायपरायटर फेवर ताणी ते 40-50 वर्स पुढे फर्स्ट सांभाळाकी घेतील आशिल्ले पुरे सांभाळ खाली कोण घेतील काय लंडन खंयकी आसतना त्या टायपरायटर ताणें लास्ट दीस ताणें ताजेर टायप करनाशिल्लो कंप्युटर यूज करनाशिल्लो मोबायल म्हाका डावट हाय एंड टेक्नॉलॉजी गूगल सर्च आतां बरोच आशिल्लो ताणें आनी हय टायप मात न्ही इवन जनरल पळय टेक्नॉलॉजी पुरो जाल्यार तितलो तो फुडली ओल्ड स्टायल आशिल्लो तायले तशी ते कॉलमनिस्ट जालो तो म्हळ्यार कॉलमनिस्ट जावन ते येता आसतना प्रसार भारती चेअरमॅन ते युजली एक सिनियर पर्सन आसता चेअरमॅनांनी म्हणून करता प्रसार भारती म्हळ्यार दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडिओ म्हळ्यार तो सादारण मणिपालांत येवन सेटल जालो तो म्हळ्यार तो रिटायर जाता तरी ताका करेक्ट फॅमिली आनी पुरे नाशिल्ली ताका व्हडलीक जालें काही एक 9 इयर्स की ताणें ओट्ट आशिल्लें दिसता बट एलिनॉर म्हण एक बायल मनशेले अमेरिकन ताणें अमेरिका कॉरेस्पॉन्डेंट जावन आसतना एक लवकी जावन व्हडली जालें मागीर ताका ओट्टी हांगा आयली इंडियांत शी वॉज हियर फॉर 7-8 इयर्स की ओट्ट आशिल्लें मागीर ती हांगाच कंडिशन्साक एडजस्ट जावच्याक तिला सुलभ जाय आनी तेन्ना इतली इंडिया मॉडर्न नाशिल्लें तशें ती म्हाका शिंवच्या म्हणून मन केलें तशें हाक्क म्हाका शिवाचें मन नाशिल्लें तशें तांणी सेपरेट जालें ती मागीर ती येदे टायम नंतर गेल्ली म्हणून आयकलें ती कसं की टर्मिनल इलनेस ते मागीर ते म्हाका शिवता तरी मस्त टायम येयनी बट तांकां चेडू कांय नाशिल्लें तशी ही वॉज एलोन तशें मणिपालांत ताका लायक आश्रय मेळ्ळे मणिपालांक तांकां एक लायक ज्ञान मेळ्ळें तांगेलें कम्युनिकेशन तशें ताणें ताका लायक एक घर आनी ताका लायकोन पडयला तांगेले घर कडेन फॅमिलीचो कोण मणिपाल ग्रुपांत आनी पळोवन ते एक लायक घर दिलेलें हांव चमकलाल ते तायले एक 2 पंद हांव ताका इंटरव्यू केला एक पण मँगलोर टुडे आनी एक पंद अन्नू म्हणून मेल फ्रेंड ताका दूरदर्शनाक कसं की एक सदां बाईट जावंक आशिल्लें बट तेदन हांव वतना म्हाका येद्रा दिशिल्लें तेल घर कडेन चवडेरी एक व्हडली फ्रेम केलेलें तेले पद्म विभूषण सर्टिफिकेट एक बारीक इम्प्रेसिव्ह म्हणून येता म्हणून पद्म विभूषण आमी आयकलेची म्हाका ते अवॉर्ड कशेंच म्हणून हांव थंय पळयलें ते फर्स्ट टायम हांव पळयत तेगेले चवडेरीची चंद कोण फ्रेम करून ते सायज बारी व्हड आसता ते आमगेले एक वॉल कॅलेंडराकय व्हड आसता तसं लायक स्थानार आमगेले कोंकणी मनीस एक पावला म्हळ्यार विशय आमकां प्रौढ विशय आनी तसं लायक इंडॉमिटेबल स्पिरीट आमगेले प्रत्येक कोंकणी मनशाल भितर आमी आनी तागेले मेन कसं म्हणून भारी तागेले एनर्जी आसना आतां आमकां कंटिन्युअस काम करूं जायना एक अर्द घंटा काम केल्यार 2 मिनट बसया म्हणून हो तशें न्ही हांव तुका सांगेल पळय थंय मिगेलो ते क्लास जेवन एक क्लास काडची म्हणल्यार सुलभ न्ही हांव मस्त पंत क्लास काडते 1 or 2 hours क्लास काडल्यार एक 2 घंटे ऑफ जाता मुगेल मायंड ते स्ट्रेस मस्त आसता बट हो ते स्टुडंट्स जाल्यार उरलो न्हू मेल कंटिन्यू कर न्हू ते मध्य नाचता ड्रेस चेंज करता पॅक करता ताका तो फिजिकली कंटिन्युअस एक्टीव आशिल्लो चर्चीच्यान इंटरव्यू म्हळ्यार बसून उत्तर दिता हो तशें न्ही ते मिगेल्या उलयतर विंगड एक मल्टी टास्किंग एक नमुने करता आशिल्लो एट दॅट एज 80 जावन ग्रेट मनीस जावं तुका विविध कॅपॅसिटी जावं म्हटल्यार इट इज डिफिकल्ट टू रीच दॅट पॉयंट ते मेमरी तेगेल शार्प माइंड कंटिन्युअस एनर्जी टायर्ड जायना इनडेफेटिगेबल एनर्जी आनी ओरेटरी स्किल्स एक ते बरोवचे एक वॉकॅब्युलरी अशें सगळें मस्त तेगेलो मेळ न्हू तो तशें चललो करेक्ट आमगेल मँगलोर टुडे मॅगझीन 10 वर्स जाता 2005 तेन्ना आमी एक मँगलोर टुडे इव्हेंट सुरू केलें तशी 1 वर्स फर्स्ट इयर ताका M.V.Kamath आमी लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड म्हणून पिक्चर ते दिसता पळय तुमकां ते फर्स्ट मँगलोर टुडे कॉन्क्लेव 2005 की 6 केलें ताका तेन्ना लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड दिले ते वरलाल विनय हेगडे रामदास पै तो जस्टीस संतोष हेगडे तो अवॉर्ड दिता आसता रामदास अनंत कृष्ण मागीर B.R. शेट्टी मागीर तो सायडा जॉर्ज मिगेल एडिटर तो खाड्डाचो तसो एक मनशा लोटू आमकां उठक बैठक म्हणटाचे तेंचें एक भाग्य तेगेले ताणें मरतर मेर एक अन्य केणाले फुल हें कर न्हू हें तेगेलो एक फुल आर्टिकल कवर स्टोरी तेगेले मरतर ताका ट्रिब्यूट जावन ताका ल्हान कोडयाल तशिल्ले बट हांवें उडपी वाला म्हण तो पुढे फर्स्ट टायम मेळ्ळो आनी ताणें मस्त बुक्स बरयल्यांची म्हणून हांव आयकलां तूं त्या बुक्सा विशयारी थोडी म्हायती पळय तो M.V.Kamath ताणें मस्त बुक्स बरयला नियरली 45 बुक्स की बरयला ताणें 45 बूक
ते तेगेल थ्रू आउट द कॅरियर ते स्टार्टींग देखून विंगड टायम मारे जर्नलिस्टाक कसं आसता म्हणल्यार तांकां मस्त एक्सपोजर आसता इन्फॉर्मेशन आसता तांगेलें ते पुरे वट्टू घालून तांणी युजली खंयचे एक इम्पॉर्टंट इश्यू जाल्यार ताजे विशीं बूक बरयतात आतां फॉर एग्जाम्पल इंडो चायना रिलेशन म्हण एक बूक तागेल ताणें बरयला की वतना बट ते तागेले एक 10-15 वर्स ताणें ऑब्जर्व केल्यार पुरो घालून एक बरयतात तशी जर्नलिस्टांक सिनियर जर्नलिस्टाक ते एक हें आसता बूक बरोवचें एक ऑपॉर्च्युनिटी एक्सपोजर आसता एक लायफ कंटिन्युअस पळोवन तांकां एक ते डेव्हलपमेंट एक आर्टिकला बरोवचें जायना केलो पुरो एक आर्टिकलान बरोवचें जायना एक डीप विशय आसता ते फुल बूक कोण पुराय तशें 45 बूक बरयला तांकां ಕೆಲವು ಬುಕ್ ಪುರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪುರ 5 की ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ताजी पुराय तांगेल ಬ್ಯಾಂಕ್ हिस्ट्री तान कॉर्पोरेट हिस्ट्री मेरे एक लेटर्स टू माय तागेल गौरी म्हण एक ताणें बूक बरयलें लेटर्स टू गौरी म्हण तें एक तागेले बाच्ची म्हण म्हणतो ಕೆಲವು जन म्हणटाची म्हगेलें म्हणलें ताणें बाच्ची म्हण बट ಕೆಲವು जन म्हणटा एक इमॅजिनरी कॅरेक्टर ओके फॉर्मॅट तशें त्या लेटरान ताणें हें बरोवचें तागेले आयडियाज पळय घालचे इट्स ओन्ली अ फॉर्मॅट ऑफ रायटींग ए बूक तशें ताणें लेटर्स टू गौरी ते बारी एक हिट जावन मस्त हें जालें इट वॉज व्हेरी पॉप्युलर आनी तशी ताणें मस्त विंगड बूक पुराय बरयला 45 बुक्स जाले बरयला वेरी नायस मागीर फेमस हिस्टॉरिकल पर्सन मस्त जेन्ना इंटरव्यू आनी पळय केला आतां नेहरू अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर मागीर मार्टीन लुथर किंग अमेरिकांत सिवील रायट्स एक्टिविस्ट मागीर सरदार वल्लभभाई पटेल तशी फेमस जन मस्त जनांक ताणें इंटरव्यू करून बरयला मागीर ಕೆಲವು हिस्टॉरिकल इव्हेंट्स आतां काश्मीरांत तूं ते मे 1 फ्लेअर अप जातना शेख अब्दुल्लाक अरेस्ट केला तेदन तो ही हॅपन टू बी देर तशें ते रिपोर्ट ताणें केलेले मागीर आनी एक इम्पॉर्टंट देशांत एक भारी इम्पॉर्टंट इव्हेंट म्हणल्यार महात्मा गांधी एसॅसिनेशन जालें एसॅसिनेशन जातरी ताका दिवश मारलेलो मनीस गोडसे एक्युज्ड आशिल्लो तशें तागेलें ट्रायल जाता आशिल्लें ताजी रिपोर्टींग आनी वैयक्तीक बसून डेली रिपोर्ट करता मागीर इंडिपेंडन्स टायमाची रिपोर्टींग ते फ्लॅग हॉइस्टिंग आय हॅव सीन द हॉइस्टिंग ऑफ द फ्लॅग म्हणाले ट्विस्ट विथ द डेस्टिनी तसं कसं की ಕೆಲವು इंपॉर्टंट इव्हेंट्स इन हिस्ट्री आनी साधारण आमी हिस्ट्री बुकां वाजोवचे विशय पळय रिपोर्टींग 1940 देखून आतां थंय इंपॉर्टंट एमर्जन्सी वळार विंगड हिस्टॉरिकल इव्हेंट्स आमी पळय टेक्स्ट बुकां वाजयलेले ताणें दोळ्यान पळोवन बरयलें सो इट इज अमेझींग अचिवमेंट ताणें अमेरिका आसतना म्हणलें खंयची मेमोरेबल इन्सिडेंट अमेरिका आसूं एक पण ताका एक खंयची इम्पॉर्टंट मिटींग आवचे आशिल्ली कवरेज करूंक सो फॉरेन करस्पॉन्डंट जावन आशिल्ले ते रेकॉर्डिंग करूंक आशिल्लें ताका ते टेप रेकॉर्डर म्हणल्यार देवड अडगचे एक हार्मोनियम येतले व्हडले ते तागेल रेकॉर्डिंग मनीस स्टेजराचेर आशिल्लो तशी ताणें ते बॉक्स घेवन व्हांवन घेवन जमकल तो ते रेकॉर्डिंग करूंक कोणाल की इंटरव्यू खंयची अमेरिकन गव्हर्मेंट व्हडली प्रोग्रामाक ते भितर तागेल बॅग हें पुराय घेवन ते लिफ्टांत वतना कसं की ಒಟ್ಟು ಶಿರ್ಕಲ್ತ ते होंच्या कष्ट जन एक कडेन बॅग तोग दवरले आनी ते शूलेस बांदच्या की कशें की गॉट डिस्ट्रॅक्टेड बॅग सायड दवर एकडे पळयता कोण की एक बॅग उबारतास खंय आय विल हेल्प यू म्हूण कडे कोण पळयता रिचर्ड निक्सन म्हूण पळय वायस प्रेसिडेंट तो मागीर अमेरिका प्रेसिडेंट जालो तो हो वायस प्रेसिडेंट ताणें येवन तागेले बॅग व्हांवन तागेले रुमाल ते हाडिल्ले तशी ते काही हिस्ट्रीन तो फर्स्ट टाइम घेवन वायस प्रेसिडेंटान बॅग व्हांवच्या नेकल तशें ते एक मेमोरेबल इन्सिडेंट आसा म्हणाल तूं तुगेले एक भाग्य म्हूण येता इथे म्हळ्यार इतले व्हड एक पत्रकार आलो तुगेले एक मुलाखत जाले तागेलो तूं उलोवच्याक तुका अवकाश मेळ्ळे तागेली काणी तुका आमकां सांगूक एक अवकाश मेळ्ळो असो एक भाग्य रॅरली कोणाक मेळटा तेजे हांव महेश तुका आजी हे स्टुडियो भितर येवन तूं आमगेले बिट्टू हे पुराय विशय वांटून घेतिले खातीर तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी तशीच आजी M.V. कामत मामाले 101 वर्साचे जयंती संदर्भारी आमी M.V. कामत मामाले थोडेची तागेले जिवनाचे घडीत महेश नायकाले सांगात आमी वांटून घेतले तुमकांय हें सकट पळयलेलें तुमकांय देव बरें करूं नमस्कार.